we have all gathered here to participate in a public consultation on the very grave and urgent issue of wet waste management. As you all know that CCP had issued some notices to bulk waste generators in the city. Okay, and we have already had a meeting on the same matter, and in follow up to that meeting, we have gathered here again today. 44 बिल्डिंग नोटीस धाडल्या आमी जे 100 केजीच्या वर गार्बेज जनरेट करतात ड्राय वेस्ट आणि आमचे लिफी असता पळय तो बी सगळो म्हयन्यानो दिसाक 100 केजी कोण करतात तेचे 44 हांकां आमी नोटीस धाडल्या आयडेंटिफाय केल्या सद्या त्या प्रमाणे आमी धाडल्या आणि हॉटेल्सांक आसता हॉटेलांक आमी टोकार सेवेज ट्रिटमेंट प्लांटार आमी एक 10 टनाचो एक घालूंक शकता जाग्याचो अजुनूय चालू आसा गव्हर्मेंटान आमकां ते स्पेस दिवंक जाय भितर तो स्पेस जर दिलो जाल्यार आतां कमिशनर जाल्या प्रमाणे जाल्यार आमी थंय एक हॉटेलवाल्यांकूच आमी कास्ट थंय आमी घालून तांकां एक चार्ज करून मागीर ते फुडलें कितें चार्ज करपाक कितें तें मागीर पूण तें तांकां आमी ट्रिटमेंट करूं शकता हें जाल्यार आतां हाऊस होल्ड म्हणजे बिल्डिंगेच्या घरान आसा ती तांकां तेजेर सोल्युशन काडपाक आमी मिटींग दवरल्या